मुरगांव नगरपालिका आणि जिसुडा हाच्या जोडपालवान वास्को सडा हांगासर उबारिल्ले बाजार संकुलाचे उक्तावण आयतारा दिसा जालें. मुरगांवचो नवो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षाच्या हस्तुकीं ह्या नवीन बाजार संकुलाचें उक्तावण आयतार दीस केलां. उक्तावण सुवाळ्याक हेर नगरसेवकूय हजर आसले. ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान 4 स्टोर आहा. तेतून फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल, फिश मार्केट, कम्युनिटी हॉल, सुपर मार्केट, त्याच्या स्टोरेज ऑफ आयस आणि पार्किंग फॅसिलिटीज आहा. हे सगळे लोक अर्पण करपाचे आहा. हांगा मार्केटांतले लोक जे हे सायडीन ते सायडीन बसता तांकां एके कडेन आसून बसप आनी 20,000ची जी पॉप्युलेशन आसलेलो मार्गांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक एके कडेन खंय तरी सगळे फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिवपा खातीर हो मार्केट कॉम्प्लेक्साचो प्रोजेक्ट हातीन घेतना आज तो कंप्लीट जाल्लो आहा. आनी आज 34व्या गोवा स्टेट फूड दिना निमित्त तेजें आमी उद्घाटन करता. ते आमचे नगराध्यक्ष दामू कासकर हेच्या हस्ते इनॉग्रेशन जाल्लें आहा आनी लोक पावपर्ण जाल्ले आहा. तेन्ना येणाऱ्या वेळान हे जितले स्टॉल आहा 2,400 स्क्वेअर मिटरचो बिल्टअप एरिया आसा आनी जवळ जवळ 8 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रोजेक्ट जो उबो केला आहा तो लोकां पर्यंत पावपा खातीर आतां रोखडेंच तेजें डिस्ट्रिब्युशनाचो प्रोसिजर डॉक्युमेंटेशन करून म्युन्सिपालिटीच्या हातीन घेतल्या उपरांत सगळे करतले. तेन्ना सगळ्या लोकांक एक जाग्यार सगळो मार्केट कॉम्प्लेक्स उपलब्ध जातलो आनी ह्या मार्केटान एक मिनी हॉल सुद्दां आसा. तेच्या खातीर लोकांक खुबश्यो फॅसिलिटी हांगा उत्पन्न जातल्यो. त्या खातीर आमी आमदार आमचे श्री मिलिंद नायक यांचे आभारी आहा. आयज आमी क्रिमेटोरियम इनॉग्रेट केला. त्याच्या उपरांत आमी आयज हांगा मार्केट कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेशन केल्लें आहा. हे सगळे श्रेय मुरगांवचे आमदार बाब मिलिंद नायक आमचो अर्बन मिनिस्टर हेका वयता. हेणी हें कार्य स्टार्ट केल्लें जेन्ना आमचें कम्युनिटी कावन्सील आसलेलें. हांव जेन्ना चेअरपर्सन आसलो तेन्ना आमी फावंडेशन घातलेलें आनी हांगा स्टार्ट केल्लेलें आनी आयज कशें तरी इमारत कंप्लीट जाल्या. बरें दिसता की आयज आमच्या बाब दामू कासकर हेच्या हातीन हें इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा.